मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर सकाळची न्ही आता 10:15 जावपाक येयली. 10 जाल्या, 10 जाल्या. आनीक आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो अशें म्हळ्यार गडबडीन असो स्टार्ट. एक्चुली गडबड म्हळ्यार कितें जालें खबर आसा? आतां तुमकां तर सांगलें 10 जाली म्हणून. आणि थंबनेल टायटल पळोवन तुमकां कळत आसतली की आयज आमगे श्रावणाचो आयतार पुजयता, म्हळ्यार हांव पुजयता आयज आयतार. आणि 10 जाली. अजून कांयच हें जें आसा पळय तें केलेंच ना. घरांतलीं कामां बाय हें तें म्हळ्यार अशी गडबड जाता खबर आसा तुमकां. आनी म्हाजो न्ही हो फर्स्ट एक्सपिरियन्स बायेच्या वांगडा अशें कितें सेलेब्रेशन आनी कशें कितें म्हळ्यार श्रावणान जें जें कितें जाता पळय तें करप बिरप जें आसा पळय न्हू म्हाजें फर्स्ट एक्सपिरियन्स न्ही मातशें म्हाकाय बीन ट्रिकी अशें वता. आयज सगळो प्लॅनच जो आसा पळय न्हू तेजो चुकलो, म्हळ्यार तेजो रुटीन जो आसा पळय तो चुकलो. उठलेलें हांव बेगीन म्हणून उठलें बिटलें आनीक आयतार जो आसा पळय न्ही तो पुजोवपाचें आयज मातसो बी कांयच प्लॅन नाशिल्लो. राती न्हिदले कडेन अशें चिंतलें करया अशें म्हणून. म्हळ्यार हो आयज फर्स्ट संडे जो आसा पळय तो करपाचो कांयच म्हणजे कांयच हें नाशिल्लो, प्लॅन नाशिल्लो. पत्री सुद्दां हाडूं ना. तुमकां तर खबर आसा हांव पत्री बी जे आसा पळय न्ही पयलीं दिसा हाडून दवरता, सगळो हें करून तयारी करून दवरतालें. आयज सकाळ फुडें उठलें 5:30 सुमार आनी पयलीं घरान सान्न कोयर सगळें केलें, निवळ केलें आनी मागीर पत्री हाडपाक गेलें. जी कितें आमच्या हांगासर अवेलेबल आसा जाता पळय ना हांगा आमगेसर हांगा सायडीन जावं थंय बीन अशें कितें जाता पळय तीच घेतलें आनी येयलें. मेळटा तितलीच. आनी हेका म्हटलें शेरवड्याची पानां बी घेवन यो म्हण त्या सायडीन देवळा कडेन वचून. हांव मागीर आतां शेरवड्याची पानां आनी कितें हाडलां खबर ना, तिका दिवल्यो हाड म्हणलेल्यो त्यो हाडल्या दिसता. तें सगळें घेवन येयलो. अशें म्हणून सगळी गडबड. मागीर तो गेलो, मागीर बाय फाटल्यान रडपाक लागलें. मागीर बायेक हें कर ब्रेकफास्ट लाय जाल्यार तो आपल्या सांडून गेला म्हण तें ब्रेकफास्ट घेयना. आतां तेका कळटा न्ही. अशें करून सगळी गडबड जाली. ताका न्हिदूय येता, पोटाकय भूक लागल्या, कितें करूं म्हण ताका कळना. सगळी गडबड. 10 जाली अजून आयतार कांय पुजोवना. सो ही पायज हांगासर दाखयता तुमकां. तयारी जी आसा पळय न्हू ती करून दवरल्या, म्हळ्यार तयारी इन सेन्स सगळें हाडून बिडून दवरलां. आतां पयलीं म्हणल्यार म्हाका न्ही ह्यो हरयाळी आसता पळय हांगासर ही त्यो हरयाळीच्यो न्ही चुडयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो बांदपाक जाय. 21च्यो 2, 11, 9, 7, 5 अशें करून त्यो बांदपाक जाय. आनी निवळ करपाक जाय. पत्री जी आसा पळय न्हू ती धुवन बी निवळ करपाक जाय आनी मागीर रेडी जावपाक जाय. सो बायेक हो म्हणटालो आपूण ब्रेकफास्ट हांवें अर्दसो लायलो ताका, अर्दो आसा तेजो लायता अशें म्हणून बाईक लायता. मागीर पयलीं हांव रेडी जावन घेता. मागीर एकदां ताका रुमान न्हिदयलें आनी हांव गेलें न्ही हेवटेन तेवटेन खटाखुटू केलें तें उठटलें. पयलीं रेडी जाता, ही सगळी तयारी जी आसा पळय करून घेता. आनीक सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार श्रावणाची पुजा म्हळ्यार संडे जो पुजा करता पळय आयतार पुजयता तो तुमकां आयज तर हांव इन डिटेल जे आसा पळय शेअर करचें ना. कित्याक लागून की म्हाजी गडबड तुमकां खबर आसा. आतां रांदपाक जाय, हें करपाक जाय अशें करून न्ही सगळें. आनी हेच्या पयलीं हांवें न्ही लास्ट इयर म्हणटा तूं प्रेग्नन्सी लागून पुजो नाशिल्लो हांवें. तेजे लास्ट इयर 2024 जे आयतार पुजयले पळय हांवें ते दोनी जे आसा पळय न्हू इन डिटेल हांवें शेअर केल्ले. तुमकां जाय जाल्यार तेजो व्हिडिओ लिंक जे आसा पळय ते हांव दिता, तुमी कमेंट करात. ओके, हांव लिंक जे आसा पळय ते व्हिडिओचे तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो पयलीं हांव रेडी जाता, हें सगळें क्लिनींग करून घेता, देवाची पुजा करता, संडे पुजयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, पळयता कशें कितें शूट करप जाता तें. इन डिटेल तर कांय शूट करचें ना, बट थोडेशें जें कितें शूट जाता करपाक पॉसिबल जाता पळय तें करून दाखयता. हांगासर देवाची आयदनां बी काडून दवरल्या. ह्या पळयात हांगासर पाट काडल्यात, मागीर हें हांगासर देवाची आयदनां काडून बीन दवरल्या भायर ती तयारी. आनी हें पळयात हांगासर कशें न्हिदना. टायम हो पळयात 10:15 जाली. हय, रस्त्यार बारीक म्हळ्यार ते बेश्टे पेटे आसता पळय रस्त्यावयले ते कोलयेन एक पेटे काडल्या ल्हान ल्हान. म्हळ्यार मातशें व्हड जाल्या ते आतां. तेणी लोकांनी सगळ्यांनी चपलां हाडून रस्त्यांनी उडयता. आयज आमच्या हांगासर उदक सकाळीं हांव भायर गेलें तेन्ना नाशिल्लें, आतां उडयलां खंय हो सांगतालें. ओके, सो हांव पयलीं रेडी जाता न्ही, मागीर बायेक न्हिदोवपाक बऱ्या पडटलें न्ही. हांव परत गेलें जाल्यार तें रडटलें मागीर उठून. ओके, हां पण हांव रेडी जालें जाल्यार तें न्हिदता मरे, तोय मोठो प्रश्न. ओके, सो चलो हांव रेडी जावन घेता पयलीं. बरें व्हडलें आसा मरे.
हॉल मातसो बारीक जाता आशिल्लो. असो ते एक हें वाडयला जातालो. इतूंतलो. चिट्ट्या फुलं कितें म्हणटा तेका. चिड्ड्याची चिड्डो. काय कर एक वाद्य. गावात येते तू त्याक धरताना वाजयतला का व्हिडिओ काढताना. ते पेटू ना पळय. दादा हं. आता लोक म्हणता वाजयला. काही जाणार म्हणा. तू काय घालून कळतं. घालून बंदीला चरण डोळ्याला पाहिन रुपते ते कले आनंदी पूजन भावे वाळून मणी नमा. तुम्ही माता पिता तुम्ही बंधू सता तुम्ही ओके द्या पाकर. कृपा करो. देवाची पूजा केली आणि दार जे आसा पळय तें बंद करून दवरलें हेका लागून. आनी हेका कितें कितें मेळटा तो मागीर रबर बँड घेवन खंयच्यान येयलें तें देवू दिता बाबा. सो ते खेळटा तो घेवन आनी हें लावन बंद केलां. सो टायम जो आसा पळय तो तुमी पळोवपाक शकता. हांव पळय हांगासर एक जालें सारकें. कितें रे म्हाजी पुजा जी आसा पळय न्हू ती जाली करून उजो जाल्ली. सो 11:30 म्हटल्यार सगळें जें आसा पळय तें कंप्लीट जाल्लें. म्हाका 12 पयलीं करपाक जाय आसलें एनी हांव. सो 11:30 म्हणल्यार जें आसा पळय तें जालें. बाबू दारा कडेन वचनाका नानी. दार बंद आसा कोण ना. डेडू रुमा गेला. भायर वचूं ना रुमा गेला. सो 12 पयलीं करपाक जाय आशिल्लें म्हाका कंप्लीट. सो 12 म्हळ्यार 11:30 म्हळ्यार जालें म्हाजें. मागीर तेच्या नंतर बेग पटपटीत जें आसा पळय तें रांदपाक लागलें. रांदलें म्हळ्यार जालें. शिताक तांदूळ घातला. व्हडलेशें कांय ना बाकीचें सगळें जालें. सयेक वांटपाचें उरल्या. सो दाखयता तुमकां भितर जेवण जें आसा पळय तें कितें केलां तें. अकस्मात जालें न्ही म्हाजें करप. सो कांय अशें प्री प्लॅन असो करूं ना कितें ही भाजी जाय जावं हें जाय तें जाय अशें करून. सो कितें प्री प्लॅन केलें न्ही बऱ्याक पडटा. आतां दाखयता तुमकां म्हाजी मजा कशी जाली ती. हांगासर कुकर लायला. खतखतें करतलें हांव तेका लागून लायला कुकर. पळयता हांगासर वा सगळें घालून कॉर्न बी आशिल्लो तो सगळो घातला. हांगासर कुकर लायलो. कुकर जालो म्हाजो. तो जस्ट ओपन केलो. तेज्या नंतर हे हांगासर हांवें केल्या दाळीक न्ही फक्त तडका जो आसा पळय तो दिवपाचो उरला. दाळीक तडका दितलें आतां. कढीपत्ता बी आतां जस्ट हाणें हाडून दिला म्हाका. तेच्या नंतर हांगासर केल्या खीर हांवें. खीर म्हळ्यार शेवयाची खीर जी आसा पळय न्हू ती केल्या. आनी आयज हांवें कितें केलां शेवयाची खीर जी आसा पळय न्हू ती उदक बी घालूं ना डायरेक्ट दुदानूच केल्या. आनी बरी शिजून न्ही दाट केल्या. मागीर जितलें तुमी शिजयता पळय न्हू दूद तितलें बरी दाट जाता ती. आनी ड्रायफ्रुट्स म्हटल्यार हांवें कितें केलें थिकनेसा लागून समजा ड्रायफ्रूट पावडर जो आसा पळय न्हू तोच घातलो. सो अशें ड्रायफ्रुट्स आनी घालूं नाका. काजू बदाम सगळें जें आसा पळय न्हू अक्रोड बीन पावडर केल्लो आशिल्लो म्हाजे कडेन तोच घातलो. थिकनेसूय बरी येता न्ही तेका लागून असो घालूं ना. इलायची पावडर बी सगळें घातला. शेवयाची खीर केल्या. आनी हांगासर शीत जें आसा पळय न्हू तें जाता म्हाजें. सो तांदूळ घातले शिजपाक. फक्त सय जी आसा पळय ती वांटपाची उरल्या.
कातून बी दवरला हा कांदो ना न्ही जेवणाक सो ताका लागून हांव भाजचें ना अशी डायरेक्ट वाटून जे आसा पळय आतां हितून घालतलें कुकर म्हळ्यार हें वचुनी म्हण रावल्लें हांव सो आतां वाडटा आनी घालता आनी बाकीचो जो कितें मॅस तुमकां हेवटेन तेवटेन दिसता पळय प्लीज इग्नोर करात कित्याक की गडबडीन सगळें रांदप करप जालें न्ही म्हाजें ताका लागून आनी सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार जो कांय असो प्लॅन नाशिल्लो न्ही करपाचो पावस येयलो ताका लागून कितें जालें भाजी बी जी आसा पळय न्हू ती देवाक जी पडटा पळय ती म्हाजे कडेन ना म्हटल्यार कशें खबर आसा पालक आसा देवाक पडना मेथी आसा देवाक पडना काराती आसा तिवूय देवाक पडना हॅलो आनीक कातरी पळय हाती कडेन आनी एक शिरती हाड आनी 2 धाप्पाक पानां हाड एक शिरती ऑलरेडी आसा आनी बैंगन आसा तेवूय बी देवाक पडना इतली म्हाजे कडेन सगळी भाजी आसा बाकीचे सगळे गड्डे बिड्डे आसा पूण भाजी करतलेच न्ही जाल्यार इतलें सगळें आहा पालक मेथी काराती बैंगन बट ती सगळें देवाक पडना न्ही पानार दाखोवपाक ताका लागून आतां हांवें कितें चिंतलां शीत दाळ गोडशें खतखतें केलां आनीक बटाट जे आसा पळय ते फ्राय करता बटाट्याची भाजी करूया अशें म्हण चिंतलेलें मागीर म्हटलें आजू बटाट फ्रायच करूया अशें म्हणून बाबू वचनात बटाट म्हणलें फ्राय करूया अशें म्हणून आतां बटाट जे आसा पळय फ्राय करपाक घालता आनी मिक्सर लायता हें पळयात कशें धांवता तें भायर वयता तें आतां पळय यो गो सो हें इतलें सगळें करून घेता देवाक बी पान काडटा आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके देवाक पान काडलें की ना दाखयता ताका लागतली भूक आतां तेजो टायम जालो न्ही जेवपाचो ताका लागून आनी आयज सेपरेट बी अशें कांय करूं ना हें ताका तें म्हाका देवाक ताका हेका वेगळें तशें कांय ना एकूच केलां मीठ सगळें सारकें घातलां मसालो बी सगळें सारको घालून करतलें हांव म्हळ्यार असो मातसो लायट असो मसालो घालतलें मीठय बी मातशें अदमासान घातलां पण मातशें इल्लेशें कमी अशें धरलां देवाक आतां अळणी वाडपाक शकना न्ही सारकें वाडूं जाय न्ही ताका लागून आयज ताका हांव दितलें मिठाचें जेवण फक्त मसालोच जो आसा पळय मातसो कमी हें घालतलें ओके सो इतलें सगळें करून घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां जेवण जालें रेडी देवाक पान बी काडून दाखयलें हांवें ओके तें आनी कांय शूट केलें ना मागीर लेट जाता न्ही ताका लागून जशें तुमकां सांगलें पळय तशें सिंपल जेवण शीत दाळ खतखतें शेवयाची खीर आनी बटाट जे आसा पळय ते फ्राय केले ओके सो हें देवाचें पान उदक सोडून उदक देवाक दवरलेलें जस्ट आतांच हाडलां आनी हें हांगासर गायेचें पान ओके सो हें जेवण सो जस्ट न्ही आतांच हांव व्हिडियो एडीट करतालें जो तुमी आतां हेज्या मुखार जें कितें पळयलां पळय तें हांव एडिटींग करतालें आनी एडिटींग करता करता म्हाका कळ्ळें की हेच्या म्हळ्यार जो हांवें जेवणाचो क्लीप जो शूट केला पळय न्हू तेजे नंतर हांवें डायरेक्टली विसर्जनाचो क्लीप जो आसा पळय तो शूट केल्लो म्हळ्यार विसर्जन कशें करता कितें तें सगळें जें आसा पळय तें हांवें शूट केल्लें आनी तो क्लीप जो आसा पळय तो म्हाजे कडेन खंय तरी मिस आउट जालो मे बी डिलीट जालो ऑर कांय खबर ना म्हाका बट हांवें सगळें प्रॉपरली तेन्ना शूट केल्लें म्हळ्यार कशें पांय धुवप कशें विसर्जन करप हें सगळें जें आसा पळय न्हू हांवें तितून शूट केल्लें बट आतां जेन्ना हांव आयच्या दिसा तुमी व्हिडियो पळयता पळय न्हू आयजूच हांव आतां हो क्लीप जो आसा पळय तो शूट करता तुमचे खातीर सो हांवें पळयलें की म्हाजे कडेन तो व्हिडियो जो आसा तो क्लीप जो आसा पळय तो मिस जाला खंय तरी म्हाका मेळना हांवें खूब ट्राय केलें खूब सर्च केलें बट मेळूना मे बी तो पर्मनंटली मेमरींतल्यान डिलीट जो आसा पळय तो जालो आसतलो बट आतां एक क्लीप डिलीट जालो हेच्या खातीर हांव फूल व्हिडियो काय तुमकां दिनासर रावूं शकना आनी म्हाका न्ही खूब जाणांनी कमेंट बी केल्ले संडेक की तुवें आयज संडे पुजयला जाल्यार आमकां प्लीज दाखय अशें म्हणून कशें पुजयलां कितें केलां तें बट तेच्या पयलीं हांवें आयतार जो आसा पळय तो पुजयल्लो कमेंट जे आसा पळय ते मागीर आयिल्लो म्हाका सो हांवें चिंतलें की आयज हो बेजीक जो व्हिडियो हांवें शूट केला पळय तो तुमकां दितलो हेज्या नंतरचो जो हांव व्हिडियो शूट करतलें पळय न्हू तो हांव प्रॉपरली इन डिटेल शेअर करतलें तुमचे वांगडा अशें म्हणून बट आतां हो जो क्लीप जो आसा पळय तो विसर्जनाचो मिस आउट जालो म्हाजे कडेन सो म्हटलें कितें करूं आतां एडिटींग बी जालो म्हाजे कडेन लास्ट एडिटिंगा पार्टाक जेन्ना पावलें पळय तेन्ना कळ्ळें की अरे एक क्लीप जो आसा पळय तो मिस आसा आनी म्हाका याद आसा की हांवें शूट केल्लो म्हणून सो हेका हांवें शूट करपाक लायलें आनी हांवें आनी बायेन विसर्जन जें आसा पळय तें केल्लें म्हळ्यार आयतार पावयल्लो सो मागीर कितलो सर्च केलो मेळूना म्हाका मागीर खूब वेळ विचार केले कितें करूं असो म्हटलें तुमकां सांगया की हेज्या पयलींचे जे जितले क्लीप आसा पळय ते तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केले तुमच्या खातीर हांवें शूट केलें सो एक क्लीप मिस जालो म्हणून तें आतां तुमच्या वांगडा शेअर करनासर रावपाक शकना न्ही ताका लागून सो जितलें म्हाका आयच्या म्हळ्यार संडेच्या पुजेक जितलें पॉसिबल जालें शूट करपाक तितलें हांवें केलें तुमच्या मेरेन पावयलें आनी हेच्या नंतर हांव आनीक संडे जो आसा पळय तो पुजयतलें
आतां सेकंड संडे जो आसा पळय न्हू म्हळ्यार फाल्यांचो संडे हांव पुजोवपा ना, कित्याक की त्या दिसा एकादस अशें म्हणटा की देवाक जेवण ना त्या दिसा उपास देवाचो अशें म्हणून, आनी देवाक आतां पुजयलें म्हणटा पान बी दाखोवपाक जाय न्ही, ताका लागून हांव तो संडे पुजोवपा ना. मे बी थर्ड ऑर फोर्थ एक खंयचो संडे जो आसा पळय तो हांव पुजयतलें. एटलिस्ट क्लिप मेळना जाल्यार नाका मेळूं, व्हिडिओ तरी एंड करून घेवया अशें म्हणून. सो चलात तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरे म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.